आमी आसात सध्या ते दीपनगर कोटी हांगासर आनी तुमी पळोवपाक शकता हांगासर जो हो जागो जो आसा हो 3 भागांनी डिवायड केल्लो आसा। एक म्हणल्यार हिंदूच्या स्मशानभुमीक, मागीर कॅथलिकांक लागून तशेंच मुस्लिमांक लागून, आनी हो जो पार्ट आसा आमी उबे आहा तो हिंदू क्रिमेटोरियमांक लागून सोडलेलो आसलो आनी तो हांगा स्मशानभुमी तेंच्यांनी बांदलेली आसा कोटी पंचायतीन। पण हांगासर फाटल्यान पळयता तुमी जो दोंगर कट केला आनी हेजी माती जी आसा ही खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टाचेर कोणाक तरी दिवन भरमसाट माती हांगसरल्यान सप्लाय केल्ली आसा आनी हेजो कॉन्ट्रॅक्टूय केला लाखांनी अशें म्हणून आयकता। पण हांगा जर आतां अशी सिच्युएशन आसा की हो जो दोंगर आहा इतलो स्लांटींग कट केला आनी ऑलरेडी तो कोसळ्ळो आसा अर्दो, आनी जो पावस पडटा त्या दिवसांत जशें केरला वायनाड परिस्थिती जाल्ली आनी घरां जशी व्हांवून गेल्ली सगळे दोंगर कोसोन, तशी हेज्या सकयल जवळ जवळ 10 मिटराचेर शेकड्यांनी घरां आसा। म्हणल्यार ही दीपनगर म्हणटा ती सगळे दोंगरारूच घरां बांदल्या आनी फाटल्यान हो दोंगर हो समज जर कोसळ्ळो जाल्यार स्मशानभुमी घेवन सगळीं घरां वयतलीं। सो म्हाका दिसता कुट्टी पंचायतीचे हेचेर नजर आसा काय कितें तें आमकां खबर ना। सरपंच कितें पळयता खबर ना। सायडीक हांगासर गार्बेजीचो एक प्लांट आसा तोय तसोच डंप करून तसोच दवरला, थंयच्यान एक वायर खंय तरी ओडल्या आनी अशी अंधाधुंदी कारबार हांगासर सद्या चालू आसा। आनी पंचायतीन म्हाका दिसता सपोज जर हें फाल्यां कितें मोठो हांगासर प्रसंग घडलो जावं हो समज जर दोंगर कोसळ्ळो आनी समज जर लोकांची समज जर जिवीत हानी जाली जाल्यार हेका म्हाका दिसता पंचायत जबाबदार आसतली। हिंदू स्मशानभूमी आसा, मागीर मुस्लिमां खातीर आसा, कॅथलिकां खातीर आसा। सो तें जे हिल कटींग थंय जाल्लें आसा हें हिल कटींग केन्ना जालें? तें जवळ जवळ 22 ते 23 ह्या वर्सा जाल्लें कटींग। आनी हें परमिशन बी कितें घेतलेलें हिल कटींग करपाक? तें परमिशन म्हणजे पळय आमी जें काम केलां पळय तें बऱ्या खातीर केल्लें, कळ्ळें तुमकां? म्हणजे कोणाकूच आमकां ह्या पंचायत वाठारांत क्रिमेटोरियम नाशिल्लें, मुस्लिमांकूय नाशिल्लें, हिंदूकूय नाशिल्लें आनी क्रिस्तांवांकूय नाशिल्लें। म्हणजे बरें कार्य म्हणून सगळे म्हणपाक लागले तेका आनी कितें हें परमिशन तेका ते आमी तें केल्लें। मागीर तें कोणाचे थ्रू केलें तुमी मागीर? थ्रू पंचायत। कितलो फंड लागलो तेका यूज करपाक? फंड एक्झॅक्टली तो चॅक करचो पडटलो कितलो लागला तो। त्या वेळार सरपंच बॉडी वेगळी आशिल्ली, हांव आनी नवोच आशिल्लो न्ही पंच म्हणून। पण ग्रामसभेक म्हाका दिसता हो विशय आयिल्लो आनी जवळ जवळ 14 लाख तुमी ताका मोडले अशें म्हणून आयकूंक येयल्लें। वेरेज एक कॉन्ट्रॅक्टर तुमकां मेळलो तो फुकट माती घालता म्हणून सांगलेलें खंय, पण तरी आसतना पंचायतीन थंय 14 लाख रुपया मोडले विदावट एनी सँक्शन, विदावट प्रायर नोटीस। हें तुमकां खबर आसा? ना, हें तरी चॅक करचें पडटलें, हांवें तरी आयकूंक ना अशें केलां म्हणून। पण 14 लाख रुपया मोडल्या थंय माती काडपाक, 14 लाख। सो ती माती व्हेली खंय? अशें कोणे कोणे मागल्या पळय तांकां आमी ती माती दिल्या व्हरून। कोणे मागली? तुमी समाज सेवा करपाक शकना न्ही? हेजे व्हडलो दोंगर पकरून फाल्यां सकाळीं जर ते लँडस्लायडींग जालें आसत जाल्यार केदी लोकांची हानी जातली खबर आसा? पळय ती हानी न जावचें म्हणून आमी डेप्युटी कलेक्टराकूय इन्फॉर्म केलें। केन्ना केल्ली इन्फॉर्म? आमी 2दा केल्या ते लेटर दिता तुमकां, कळ्ळें? फॉलोअपूय केल्लें तुमच्या लेटराचेर मार्चान तुमी डेप्युटी कलेक्टर? ताच्या पयलीं केला, कितें लेटरां मेळना। तुमी आजूच आयल्या न्ही, तुमकां जाय जाल्यार काडून दवरता न्ही। डेप्युटी कलेक्टर कांय एक्शन घेयना? तातूंत कांय येवना, रिवर्ट जावना ताजें। सरपंच कितली घरां ती आतां दोंगरार आसा दीपनगरान? तुमकां कितें हें आसा? ताका सांगलेलें तो आतां तुमी आमकां दाखयलें की फक्त 14 घरां जी आहा जी आमी एकदम लागीं आसा पळय ताजेर आमी एक्शन घेवपाक पयलीं घेतलें, कळ्ळें? आमकां आमी रिसंटली डिमार्केशन करपाचें आशिल्लें। डिमार्केशन करतकूच एक्झॅक्ट कोण भितर आयला पळय तें कळटलें आमकां। डिमार्केशन करतकूच आमी सगळ्यांचेर एक्शन घेतलें। सो ऑलरेडी घरां बांदून तुमी पंचायतीन तांकां नंबर दिले, पण तेन्ना तुमकां खबर आसा की बाबा तुमचे एरियेन खंय तरी थंय बांदता घरां म्हणून तुमी नंबर कशे तांकां दिले तर घर नंबर बी? नंबर दिले, पण जावं पण तरी आसतना इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन न्ही तें। सो आतां ती बांदल्या उपरांत मोडप बरें काय पयलीं बांदच्या पयलीं तुमी सांगप तांकां हें आशिल्लें? तुमी जें विचारता पळय तें बरोबर आसा। म्हणल्यार कितें त्या वेळार जो कोण सरपंच आशिल्लो तेन्ना तेजी मेंटेलिटी कितें आशिल्ली, ताणें कित्याक दिली ती म्हाकाय खबर ना न्ही।
पण युनिवर्स तुमी सगळे पंच सरपंच एकठांय जावनूच डिसिजन घेता. अशें म्हणटा म्हणल्यार केन्ना केन्ना कितें आसा सरपंच आपणाक जाय तेन्नाय घेता न्ही आपले सरपंच इज द सुप्रीम ताणें घेवं येता न्ही डिसिजन. सो हे 14 लाख मोडपाचें डिसिजन कोणाचें आशिल्लें सरपंचाचें आशिल्लें काय हाजेर हांव तुका चड भासाभास करना कित्याक त्या वेळार कितें आशिल्लें नवोच हांव आयिल्लो म्हाकाय खबर नाशिल्लें हें कितें जातालें. एज पर रुला प्रमाणे पंचायतीक 14 लाख रुपया टेंडर काडलेलो हेका. ना ते चॅक करचें पडटलें इतले डिटेल म्हाकाय खबर ना. बरें, दुसरी गजाल आतां पळय सद्या थंय स्थिती आसा पळय न्ही, केन्नाय वायनाड सारकी परिस्थिती जावपाक शकता केरला जशी जाली तशी. हेजेर तुमी कितले सिरियस आसा? आमी सिरियस आसा. आतां सुद्दां वचून पळोवन आयल्या आमी जे पळोवन आयल्या पळय ते 23 जे कंडिशन आशिल्लें पळय तशेंच आसा. आतां तरी सुद्दां आमी पर्सनली वचून हाका डेप्युटी कलेक्टराक वचून मेळटलो हय. फाल्यां. आनी ते कितें क्लियर करतले तुमी रिटेनिंग कितें बांदतले ताका कितें हें प्रोविजन कितें करतले? तांचें डायरेक्शन कितें आसा तें पळयतलें न्ही तांकांय आपयता आनी तांचें कितें आसा से आसा तें पळोवपाक जाय. सो जॉयंट इन्स्पेक्शन करपाचें आसा तुमी. तितलें बरें जातलें. कितले दीस लागतले विदिन अ तुमकां? वीक आमी तें करता कित्याक सांग इट इज सिरियस न्ही म्हणटकूच आमी बेगीन जाता तितलें बेगीन करूंक शकता. कारण खंय तरी जेन्ना ते हेजे व्हडलें कटींग जाता तेन्ना TCBचें खंय तरी तुमी एप्रुवल घेवपाक जाय. TCBचें घेतलेलें आसा. इवन तो कट केला पळय ताका खंय तरी स्टेप बाय स्टेप कटींग करूंक जाय आशिल्लो. तेन्ना तसो आशिल्लो म्हणल्यार कितें ऑब्जेक्शन आयलें म्हणजे स्टॉप जालें पळय ते स्टॉपच आसा. म्हणजे TCBची हितून खंय तरी मिस्टेक आसा काय कितें? ना ना TCB लक्ष घालना. बऱ्या कार्याक लागून आमी फुडें करपाक गेल्ले त्या पूण खातीर कितें करतले कायद्यान करपाक जाय. कायद्यान करपाक जाय आशिल्लें. पण त्या वेळार ते सरपंचाचें डिसिजन आसलें दिसता. कायद्यान करपाक जाय आशिल्लें. सो कितले केन्नाची ही गजाल म्हणजे 2022-23. ओके, पण आतां तुमी जॉयंट इन्स्पेक्शन केन्ना एक विदिन अ वीक पर्यंत इमिजिएटली घेता कित्याक सांग आनी ते तातूंत सिरियसनेसूय आसा न्ही. बरें. दीपनगर कुट्टीच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.